दिवचलेच्या प्राथमिक भलायकी केंद्रात शेनवारा ज्येष्ठ नागरिकां खातीर फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या वेळार थळावे आमदार राजेश पाटणेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंद्रू मांद्रेकार। सगळे एका सत्रे सकल येता, तुमकां आनी चड पयस खंय वचपाचें ना। सगळे हांगा डिपार्टमेंटाक तुमचे प्रेशर, डायबिटीज, दोळ्यांची तशेंच फुलले जनरल चॅकअप जाता आनी सातत्यान दर वर्सा सिनियर सिटीजन हे करीत आसा। लायन्स क्लब हे सोडून बाकीचे खूब हेल्थान आमी एक्टिविटीज चालू आसता। लायक आमी विथ मणिपाल हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी कॅम्प घेतिल्लो, ऑर्थोपेडीक, फिजिओथेरपी, प्लस आमचे हांगाच एक फूल फ्लॅश स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिओथेरपी सेंटर आसा। पण आमची जी फिजिओथेरपीची सर्वीस आसा इज एट अ व्हेरी नॉमिनल रेट एज कम्पेर्ड टू अदर्स, आनी इट इज अ सोशल सर्वीस। एक जाता जाता तशी डायबिटीज, हायपरटेन्शन, कॅन्सर असली दुयेंसां वाडत वता। त्या कारणान आपली जिवाची काळजी घेवप, जायत्या टायमार म्हणजे ब्लड चॅक करून घेवप किंवा प्रेशर तपासप, कित्याक ट्रिटमेंट आतां आमच्या सगळ्या हेल्थ सेंटरान फुकट मेळटा। तशेंच सोशल वेलफेरान न्ही हांगा आतां हांगा घेवना, बिचोले घेवना, पूण साखळे बी कॅम्प घेतिल्ले आसा। आनी बिलो पॉवर्टी लायन जे लोक आसा न्ही तांच्या खातीर न्ही म्हणजे जाणट्या लोकां खातीर जांकां दाताची हे घालपाचे डेंचर्स घालपाची गरज आसा, जांकां चलूंक येना, कितें डिसेबिलिटी आसा तांकां वॉकर्स किंवा व्हीलचेअर असल्यो एड्स गव्हर्मेंटान फ्री ऑफ कॉस्ट दितले। रेग्युलर चेकअप करप हे प्रत्येक मनशाचें कर्तव्य, ज्याच्याकडे आम्ही मॅक्झिमम आम्ही दुर्लक्ष करता। दिसता की आपण निरोगी आसा म्हणून, आपल्या काय तशी व्याधी ना, आरोग्य आपले बरे आसा तशें करून आमी जीवन हे करता, काडटा। पण एकदा संपूर्ण लक्षात येता की निरोगी आसलो मनीस सुद्धा झोपून दुयेंत पडटा। आणि जेन्ना हे सगळे हे प्रकार जे आसात हे जर कोसळटात तेन्ना ऑटोमॅटीक मनीसूय कोसळटा। त्या खातीर रेग्युलर चेक करप हे सगळें इम्पॉर्टंट। NGO क्लब आसा, लायन्स क्लब आसा, सेक्रेटरी आसा, सिनेटर फोरम आसा, हे NGO क्लब हे अशी शिबिरां आयोजीत करून मदत करता हे खरें आसा। तेन्ना आपलें कर्तव्य आसा की आपण आपल्या पायार हॉस्पिटलांत वयचें, दोतोराकडे वयचें आनी आपले रेग्युलर चेकअप करून घेवचें।